नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। कारवार तालुक्याच्या कुरुमगड द्वीपाचेर आशिल्ले पुराण प्रसिद्ध श्री नरसिंह देवालो वार्षिक जात्रा महोत्सव शुक्रवाराक हजारांची भक्तगणाल्या उपस्थितीत विजृंभणेन जालो। श्री नरसिंह देवाले दर्शन घेवूक भक्त सकाळच्यानच कोडीबाग, बैतकोल, अलीगद्दा, मुदगा, देवबाग, माजाळी तसेच अंकोलाच्यान बोट मार्फत येयले। जात्रे निमित्तान कुरुमगड भोंवतण बोट होडी लागिले। हजारांची संख्येत येयले भक्त जात्रेक भाग घेवन देवाले दर्शन घेयले। परंपरागत चलत येईल तसे श्री नरसिंह देवाली उत्सव मूर्ती कडवाडच्यान कोडीबाग हाण पूज केले। सकाळी होडयेचेर मूर्ती कुरुमगड हांगा हाडली। कुरुमगडाचेर धार्मिक विधी विधान पुजा कार्य जाले नंतर भक्ताक देवाल दर्शनाक अवकाश दिलो आणि अलग अलग सेवा स्वीकारली। पूजा, अभिषेक, केळीगडाय अर्पण, बावटो अर्पण असे विविध कार्य झाले। जिल्हा प्रशासनाच्या आदेशानुसार बैतकोल बंदराच्यान मात्र बोट मार्फत कुरुमगड वचूक अवकाश दिल्लो। जाग्यार पोलीस, मत्स्यमार विभाग, बंदर विभाग आणि आरोग्य विभागाचे अधिकारी हजर असून भक्ताक रांगीत देऊन बोटीचेर वचूक अवकाश करून दिले। बैतकोल ते कुरुमगड वचूक निस्तमारचे बोटीचेर फुकट व्हरची सोय आशिल्ली। पण देवाक सेवा अर्पण करूक भक्तगण सकाळी ते दनपारपर्यंत रांगीत रावची परिस्थिती झाली। देवाले दर्शन जाल्यानंतर भक्त कुरुमगड भोंवतण फिरले आणि पळयले। कारवार ते शिर्डी पथयात्रा शुक्रवारच्यान सुरू झाली। श्री साईबाबा भक्तगणान ही पथयात्रा सुरू केला। यात्रेत सुमार 10 भक्त लोकांन भाग घेतला। श्री साईबाबाले भजन सांगत सुरू झाली पथयात्रा शुक्रवाराक सदाशिवगड पाविल तेन्ना स्थानिक लोकांनी तेमकां स्वागत केले आणि ही यात्रा यशस्वी जाऊ असे प्रार्थना केले। कारवारच्यान शिर्डी सुटला सगळे जाण आणि तुम्ही आमकां हांगा सदाशिवगड स्वागत केल्लें आसा तेन्ना तुमच्या सगळे जाणांक देव बरें करूं। ओम साईराम।
राष्ट्रीय महामार्ग 748 अनमोड घाटार गेल्ल्या 5 वर्सांच्यान रस्त्या कामां लागून व्हड वाहन संचार निषेध केला. गोवाच्या नितलेतनी तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र अशे विविध भागाच्यान व्हड वाहन ह्या रस्त्यान संचार करताले. पण रस्त्या काम अपूर्ण स्थितीत आशिल्ल्यान जिल्हाधिकारीन अनमोड घाटाचेर वाहन संचार निषेध केला. तेजेन कर्नाटकाच्यान गोवा वचूंक कारवार मार्गान सुमार 200 किलोमीटर संचार करचे नाइलाज जाला. तेजेन वाहन बी पाड जाता, वेळ पैसे व्यर्थ वयतात. तेका लागून अनमोड घाटाच्यान हेवी व्हेकल संचाराक परवानगी दिवं जाय म्हूण गोवा टेम्पो अँड लॉरी असोसिएशन दक्षिण गोवा हेमी मागणी करून जिल्हाधिकारीक अर्ज दिले. हायवे 748 जो अनमोड गोवा हायवे आसा त्या हायवेच्यान मल्टी एक्सल गाडयो ज्यो हेवी कमर्शियल मल्टी एक्सल गाडयो आसा तेंचो मुवमेंट रेस्ट्रिक्ट केल्लो आसा. गेली 5 वर्सां जाली हे रस्त्याचें काम करता ह्या निमतान मल्टी एक्सल गाडयो बंद केल्ल्यो आसा. तेका लागून आमच्यो ज्यो गाडयो आसा जे आयज आमच्या ज्या गाडयांचेर पोट चलता ते खंय ना खंय आमकां कारवारच्यान वयचें पडटा ना जाल्यार चोल्लाच्यान वयचें पडटा. हे डिस्टन्स आसा ते आमकां ऑलमोस्ट बेळगांव वयतलो जाल्यार 200 किलोमीटर एक्स्ट्रा डिस्टन्स ट्रॅवल करचें पडटा आनी तें आमकां परवडना जाला. तरी आसतना 5 वर्सां खंय ना खंय आमी एडजस्ट केलें. पण आयज परिस्थिती अशी आसा जी आमच्या हाती भायर गेल्ली आसा. बँकेक आमच्यो गाडयो लोन आसा, लोनाचे हप्ते उबे जायना जाल्यार, स्पेअर पार्ट्स वाडल्या, टायर रेट वाडल्या, सगळे कॉस्ट जी आसा ती वाडत चल्लेली आसा. आनी तितूंतल्या तितून एडिशनल भर म्हणून आमकां हे 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर एक्स्ट्रा डिस्टन्स ट्रॅवल करचें आसा. तेका लागून आयज आमी कारवार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो आसा तेका एक रिक्वेस्ट लेटर घेवन आयिल्ले आनी तेंच्यांनी आमचें लेटर इनवर्ट करून घेतलेलें आसा. आनी तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिलां की ते ह्या मॅटरान लक्ष घालतले आनी बेगींतल्या बेगीन कितें आसा ते हेजेर तोडगो काडटले. तेन्ना आमचे गोवा जे सरकार आसा तांकांय रिक्वेस्ट आसा की तेंच्यांनी तेंचे कडल्यान जाता तितले प्रयत्न करून मल्टी एक्सल गाडयांचो घाट सेक्शनचो अनमोड गोवा 748 आसा तो ओपन करून दिवचो. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या नागरिकाल्या आरोग्याच्या दृष्टीन सगळ्याक आयुष्मान भारत कार्ड दिवन गुणवत्तेचे वैद्यकीय सेवा मेळूसारखे करूंक जाय म्हूण MP अनंतकुमार हेगडे हेमी सांगले. कारवार शहराच्या जिल्हा पंचायत सभांगणात आयोजित केल्ल्या दिशा अनुपालन सभेत अध्यक्षपद घेऊन उलयले अनंतकुमार हेगडे जिल्ह्यात आयुष्मान भारत आरोग्य कार्ड पुरवठा मंदगतीत चलत आसा. हे कार्य बेगीन जावूक जाय. जिल्ह्यात 230 ग्राम केंद्र आसात, 229 बापूजी केंद्र आसात आणि नागरिक सेवा केंद्र आसात. ह्या तिन्ही केंद्रात आरोग्य कार्ड वितरणा क्रम घेवूक जाय म्हूण अधिकारीक तेमी सांगले. BPL कार्ड आशिल्ल्याक 5 लाख रुपये पर्यंत आणि APL कार्ड आशिल्ल्याक 1.5 लाख रुपये पर्यंत वैद्यकीय सेवा मेळटली. हेचे बद्दल सार्वजनिकाक माहिती दिवचे कार्य जावूक जाय म्हूण तेमी सांगले. तशेंच एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, स्वच्छ भारत मिशन, नरेगा अशे विविध विभागाच्या प्रगती बद्दल तेमी उलयले. कारवार अंकोला MLA रुपाली नाईक, भटकळ MLA सुनील नाईक, कुमटा MLA दिनकर शेट्टी, MLC गणपती वळवेकर, शांताराम सिद्दी, जिल्हाधिकारी प्रभुलिंग कवलीकट्टी, जिल्हा पंचायत CEO ईश्वर खंडू आणि इतर विभागाचे अधिकारी लोकप्रतिनिधी हजर आशिल्ले. कारवार तालुकाच्या सदाशिवगड डोंगरार अकस्मात उजो लागलो. शुक्रवार सांजेर डोंगरार आशिल्ल्या सुकील तणाक उजो लागिल्लो दिसून येयलो. जाग्यार येयले अग्निशामक दळ आणि वन विभागान उजो निवेचे कार्य केले. कोणीतरी उजो लायील उरतलो असो संशय आसा. डोंगराक उजो लागील पळयले वाहन सवारान अग्निशामक दळाक माहिती दिले. सुमार 1 तास लागून उजो निवेले. नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभकार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्या ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल
कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. कारवारात राष्ट्रीय महामार्गाचेर केल्ले फ्लायओव्हर ब्रिज आणि सुरंग मार्ग MP अनंतकुमार हेगडे यांनी शुक्रवाराक लोकार्पण केले. चतुष्पथ महामार्ग करचे काम घेयले IRB कंपनीन बिणगा लागीं 346 मीटर आणि अलिगदा लागीं 350 मीटर सुरंग मार्ग केला. हो सुरंग मार्ग केल्ल्यान महामार्गाच्यान 4 ते 5 किलोमीटर संचार कमी जाता. लोकार्पण कार्यक्रमात कारवार MLA रुपाली नाईक, कुमटा MLA दिनकर शेट्टी, जिल्हाधिकारी SP, नगरसभा अध्यक्ष डॉक्टर नितीन पिकळे, उपाध्यक्ष प्रकाश P नाईक आणि इतर हजर आशिल्ले. आयज इतलोच न्यूज. मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्रायब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.